सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान भेटयलां पेद्रो योगिनो डिकॉस्टा हाच्या आत्म्याक, तशेंच जुझे मानुएल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्याक म्हयन्याचो उगडास करता. हे आमच्या बाबांक सासणाचें जिवीत पुनः जिवंतपण आमी मागुया. तशेंच आयच्या दिसाक आपल्याच्या जल्माचे दीस संभ्रमता सिल्वेस्टर फेर्नांडीस, इवा फेर्नांडीस, रिता आनी साशा मोंतेरो तांचे पासत आमी मागुया. बाबाचे आनी भुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेय सवे आसूं. इश्टानो, देवाक आमच्या जिवितांत जागो दिवया. तो आमच्या जिवितांत भितर सरूंक सोदता. आमी वायटो बी आसल्यार पासून होच देव आमच्या जिवितांत भितर येता, आमच्या सांगाताक रावता, आमच्या सांगाताक आपल्याचें पॉयंट तो कोत्ता. उक्तें मन आनी काळीज आमकां सगल्यांक मागुया. आनी आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया आनी आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया, हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, कोणवाळ्या बापा, आमचे अस्कोतायेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पदवेदार हाताखाल आमकां राख आनी सांबाळून मागता. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी झूं मोडून उडयशात, मोठी ना मारशात आनी वायट उतर ना उलयशात, भुकेल्ल्यांक खावंक दिशात आनी कोंतवल्यांक बुजवण दिशात जाल्यार
कालोखांत तुमचो उजवाड उदेतलो आनी तुमचो कालोख दोणपाच्या उजवाडा सारको पोलजोलतलो. सोर्वेस्पोर तुमकां सदांच वाट दाखयतलो. तुमचो ओत्मो दादोशी कोत्तलो आनी तुमचे कुडीक गोठाय दितलो. आनी तुमी एके शिंपलोले बागे सारकीं जातोल्यांत. कोदींत सुकून वचुना तसले जोरी सारकीं. आदीं गोठान जाल्लें शार तुमी नव्यान बांदतल्यात. आदल्या बुनयादीचेर नवीं घरां उबीं कोत्तल्यात. फूट काडपी आनी पाड जाल्लीं घरां नव्यान बांदपी अशें तुमकां म्हणटलीं. देवाक भेटयलेलो सोनवार तुमी माडयना जाशात आनी त्या दिसा वावर करिना जाशात. सोनवाराक तुमी संतोसाचो दीस आनी सोर्वेस्पोराक भेटयल्ल्या दिसाक मानाचो दीस म्हणशात. त्या दिसाक वाटेक लागोना जाशात. तुमचो धंदो चलयना जाशात आनी पेल्याची गजाल काडिना जाशात जाल्यार सोर्वेस्पोरा सवें तुमकां संतोश मेळटलो. आनी हांव तुमकां जैतिवंत करून देसाच्या दोंगरार वयल्यान व्हरतलो. तुमच्या बापाक जाकोबाचें दायज तुमकां भोगूंक दितलो. कित्याक अशें सोर्वेस्पोरान उतर दिलां. देवाचें उतोरें आमचो जबाब जातलो. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा. म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पोले कितलो हांव दोड्डिरो. विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयोन रावतां. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. तुजे बगर ना देव म्हाका. म्हजी तूं कोर दया सायबा. दिसभर तुकाच उलो मारतां. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. ओत्मो म्हजो तुजे मुखार विस्वास धरून घालतां सायबा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनंतीचो आयकून तुमगे सोर्वेस्पोरा. जबाब. तुका विस्वाशी रावूंक तूंच म्हाका वाट दाखय सोर्वेस्पोरा. उद्गार. उबी रावया. पातक्यांचें मरण म्हाका नाका. आपलें जिवीत बदलून ताणें नवें जिवीत जियेलोलें म्हाका जाय म्हणटा सोर्वेस्पोर. सोर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोडे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसुदाराक मांडवेर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हणलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगलें साडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हड जेवण केलें. आनी 2 वसुदाराची आनी ताच्या सांगाती जेवणाक बसलेल्या हेरांची व्हड केत आसली. तेन्ना फारिझेव आनी ताच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून
ताच्या सिसांक म्हणलें, 2 वसुदारां आनी वायटोव्यां बरोबर तुमी कित्याक खातात पियेतात? प्रतिपाळ करून जेजून तांकां म्हणलें, बऱ्या आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांक ही वैजाची गरज. हांव सगुणी मनशांक आपोवंक न्हय, बोगोर पातक्यांक ताणें आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपोवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वाखाणली तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो, आमी लेवीच्या आपोवण्याचेर आयज नियाळ कोत्ता. लेवीक दुसऱ्या नांवान वळखतात मातयेव, आनी लेवी जावन आसा वो मातयेव जावन आसा एक 2 वसुदार. आनी जेन्ना 2 वसुदार म्हणटा टॅक्स कलेक्टर, तांकां समाजान मान नासलोलो. ते दोण घेताले, पयशे घेताले आनी तांचें जिवीत वायटोवें आसलें. म्हणजे ते लोकां सगळे अन्याय कोत्ताले. जो दोण घेवंक जाय आसलेलो, टॅक्स घेवंक जाय आसलें, ते सारके घेनासले. आपल्याक फायद्या पडटा ते भाशेन ते टॅक्स घेताले. देखून समाजाचे नदरे मुखार ते जावन आसा व्हड पातकी, अन्याय करपी, न्हीद तांणी सोडून दिल्ली. देखून तांकां इतलो मान समाजान नासलोलो. पळयत वली सगलीं तांकां बोटां दाखयतालीं वो शिराप सोडटालीं आनी तांकां पातकी म्हूण लेखताले. पूण जेजू लेवीक आपयता. मातयेवाच्या घरान, लेवीच्या घरान भितर वचून तो जेवणाक बसता. पातक्या सांगाताक ताचे सवय जेवणाक बसता. आनी जेजूच्या जिवितान आमी पळयता की जेजू सांगता की आपूण पातक्यां बरोबर रावंक आयला. पातक्याक तो आपल्या बरोबर न्हय सगळो ताच्या घरान तो वेता वो ताका आपयता. पूण जेन्ना 2 वसुदार आनी फारीसेव तिका कोतात तेन्ना तो ताका राखता. एके भाशेन ताचे विरुद्ध वायट उलोवंक दिना, पूण दुस्मानांक तो फाटीं दवरता, पयसायता. हें जावन आसा लेवीच्या जिवितान आमी पळयता. म्हजें जिवीत कसलें गाय? हांव सारकोच बरो, हांव सारकोच पवित्र, हांव सारकोच म्हज्या सारको कोणूच ना, म्हज्या जिवितान पातक वो वायट ना. आयज जेजू आमच्या जिवितान भितर सरूंक सोदता, आमच्या जिवितान येवंक सोदता, आमकांय राखूंक सोदता, आमकांय ह्या वायटांतलो तो निवारूंक सोदता. आनी अदी करून जेन्ना दुस्मान वो आमचे विरुद्ध आसलेल्या मनशांक तो आमकां डिफेंड करूंक सोदता. आमच्या जिवितान ताका आमी उक्तें मोन दिवया, उक्तें काळीज आमी दाखोवया. ह्या जेजूक आमी येवकार दिवया, ह्या जेजूक आमच्या जिवितान जागो दिवया. कित्याक तो पातक्यां पासत आयला, आमच्या जिवितान बदलणी हाडूंक तो आयला. म्हणटूच हें उक्तें मोन आनी काळीज आमकां मागुया. भेटोन आमी गायन गावया. वेदीचे उंड्या सवे C43 पान 46 C43 पेज 46.
म्हज्या बाबणींदो म्हजें तुमचें बलिदान सौर पदवेदारा देव बापाक मानत असलें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, हो आमचो फारीकपणाचो आनी वाकणणेचो योन तूं मानून घे. ताचे वरवीं आमकां नितळ निर्मळ कोर आनी काळजान तावन आमी सदांकाल तुजो मोग करूंक निर्मी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय वारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सौर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सौर काळे आनी सोदता जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्याग उपास करूंक तुका दिनवासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचे पातकी सैम आमी दामावन दवरतले. अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतले. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्यां मुखार धरून आमी काळजान उदार जातले आनी आमकां उणें करूंक गरजे वतांक आदार दिवंक पावतले. हे परी आमचे सरवणेचे पोरवीक तूं आमकां तयार कोताय देखून सगळ्या तुज्या दुतां भक्तां सांगाती तुजी स्तुती आमी गायता. Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवा उसर्गी तुका जोयचो. सर्वेस्वराचे नामी येता ताकाचो. उसर्गी तुका जोयचो. बापा खरोच पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरून सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातो शिजून कास घेतली. नव्यान बापाक दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वावरतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. पयलो जबाब दिवन आमी बाबाताचो गुड परगोटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमताव, तुजें पुनर्जोणपण आमी परगोटाव, तुज्या येण्याक आमी अंतरेकताव. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जोवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी श्रवणाची कास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडान रगत शेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां
आनी तुजे सगोती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोळचोडीत मुकामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या ह्या तुज्या पुतां दुवांची तांच्या कुटुंबांची दया काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय बागेवन सुसे तिच्या पुतीच्या संगाती बागेवन दोन गुतां आनी सर काणें तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमच्या जिवितांत जेजूक येवकार दिवन खुशाल जावया आनी ताचे कृपेन वाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलेली मागणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र चे रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलोल्यां बक्षिता तशी आमची पातकां मोगोस आरे आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळण्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सबस्काय भलायकी पेकोणी आमकां दी सर्वीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बरोबाच्यान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सटय आनी सर आग्नांतली वाटाय. जेजून आमच्या सोम्यान आपल्याच्या दिसांक शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता आनी म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडार आमच्या जिवितां भितर सत्ता आनी आपल्याचें जेवण तो आमकां वाडटा. सगळ्या विस्वासान ह्या सोम्या घेता ती सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना जे कासित्रार म्हाका भलायकी मेळटली. आत्म्या मोच्या गायन कोर जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतरां गायन गावया. D 304
पान 65 D34 पेज 65. Admiamo già Kayonku Ushakai Ulasu Ojebido Ojieda Ozodiu Ojebido Ojieda Ozodiu Jibon Jesus उभी राहूया. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, सासणाच्या जिविताच्या जेवणान आमकां अदीक गोठाय मेळ्ळ्या. हे जिणेन गुटाच्या रुपान दिसान दीस आमी घेता तें उमळीक देणे सासणाचें जिवीत जळूंक आमकां आदाराचें जावं. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमची सव्य आसूं. सौर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचे गायन आमी गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141. Jivita, Jivita tu Tuje